आज आमी हिंगा फातराडे बिची हाय आणि जायते एलिगेशन्स गायले काल व्हिडिओचे फ्रांसिस कार्वालोन आमी सँड ड्यून्स डिस्ट्रॉय केले रोलंडान JCBयान सँड ड्यून डिस्ट्रॉय केले आता आमी सँड ड्यून्साचे उबे आहा हिंगा सगलो आमगे गांवचो लोक आहा तो सँड ड्यून्साचे उबे आहा सँड ड्यून्स तोरी डिस्ट्रॉय केला मात गेल हुई आहलो तेसो आहा ओनली थिंग बुशीज कितें आहले तेच क्लियर कोण सायडीन दवरलाय वेजिटेशन म्हणटा वेजिटेशन कोण रोयतालो हिंग ट्रेडिशनल वाट आहली पांच वेती आतां सगळे आमगे गांवचे फिशरमॅन आहाय सगळे नुस्तेंकाराय ते रस्तो यूज करताले आतां बायलांको उलयताले आमगेले ते म्हणून हिंगा आमी पयलीं भात बी सुकोवंक घालूं येताली जाल्यार हिंग रस्तो ना ती मनशान येता आहली आनी तूं मामा चलोन येता आसून दिसती पडटा हिंगा कितको रस्तो आहा तो सो ते भाशेन आमकां रिक्वेस्ट येयलो आमी रेजोल्युशन गेलें 2024 आमी रेजोल्युशन घेयलें आमगे MLA को धाडलें PWD धाडलें सो ती काम आमगे थिंगा हेल्ड अप आहाय मू आमी पर्सनली फॉलो अप करपा लागोली हिंगा ड्रेनेज आनी रस्तो प्रपोज केलो आहा तो आमी करया मू आमी पर्सनली वचून आमी फॉलो अप करूं लागोली जाल्यार ऑलरेडी रेजोल्युशन घेयलो आहा जाल्यार तेमच्यान आमचें एलिगेशन घालूं जायना आमी हिंगा सँड ड्यून्स डिस्ट्रॉय करता आनी सँड ड्यून्स डिस्ट्रॉय खंय केलो ऑलरेडी रोड आहा हिंगा आतां तुमकां दिसती पडटा हिंगा रोड आखो दिसता पडटो कित्याक प्रॉपर्टी ओनर्सान ऑलरेडी थिंग रोड सोडलो आहा तेच रोडांतल्यान आमचे बुशीस कितें आहा ते क्लियर केल्या तांकां वे जावपा हिंगा त्या फिशरमॅनाक जायते त्रास जाताय आमगे गांवचे आहाय फिशरमॅन तांकां तो आख्यो झाड बी व्हरोन जायते त्रास पडटा तांकां ते सायड घुंवोन वचूं पडटा सो हे सायडीन तांगे ऑलरेडी ट्रेडिशनल आहा ते आमी हें केल्या आनी गुंडागिरी अशें तेंगेल्यो आमकां उलोवया तोंडान कालूय सांगिल्ला व्हिडिओचे तोंडान उलोवपाक जायत भाशेन तुज्यान उलोवपाक जाता बट तुज्यान पर्सनल कोणाचे वचोन फोंट मारून तेसो जायना हिंगा मातशें तुवें ते सायडींतल्यान चलोन येयला सो तुका दिसती पडटा हिंग सँड ड्यून्स खंय डिस्ट्रॉय केला सँड ड्यून डिस्ट्रॉय केला आख्खो पूल जावपा जाय मातयेचो अख्खो कोसांचो सो हिंग कांय ना ते भाशेन फकत झाड आहाय कितें हिंग बुशीस आहाय ते सायडीन आयलो आहाय हिंगा एक्चुअली आमगेली येड येवपाचो रोड दिलो आहा एक्सेस दिलो आहा प्रॉपर्टी ओनरांनी 10 meters एक्सेस दिलो आहा आनी रोडाचे आख्खी जिलजालो आहली आख्खे बुशीस सो हांवें वरान आल्या रिक्वेस्ट केलें तुका मातशें JCB आहल्या दितलो मू तेणें रोखडी म्हाका JCB धाडली आनी हांवें ती सारकी पोंतासून हिंगा बिचीर येवपाक हांवें ते आख्खें क्लीन करून घेतलें सो तेमी बिस्तो इश्यू केलो हे थोडे आपा मनीस एकटो फातराडी आहा आनी एकटो वार्गा आहा तेम ऑल इश्यू केलो कित्याक हे आपा मनशान आपा MLAन करूंक जाय आहलें तेका आमी रेजोल्युशन देखून दिल्ली तेणें कांयच एक्शन घेतलें ना तेजेर सो आमी फॉलो अप कोताय ती आतां आनी PWD इंजिनियर्स देखून येताले ते थिंग इन्स्पेक्शनाक तेंका येवपा मेळनासलें सो तेका लागून हांवें ती फास्ट तें रेजोल्युशन घेयलो आनी काम बेगीनूच जाता म्हूण हांवें तें क्लीन करून काडली आनी हो 10 meter एक्सेस आहा तो आमगे ते प्रॉपर्टी ओनरान सोडा तो पयलीं 3 meter आहलो सो तेणें आनी 7 meters सोडा आनी 3 meter आहलो तेदो थिंगा आजून पर्यंत चोयल्या कोटा कॉन्क्रीट आहा तें हे तार आहा तो आनी तेदो वांगडा आमगे पाय आमगे शेपाय ते आसता हो रोड यूज करताले सगळे फिशरमॅन हो रोड यूज करताले पयलीं तो रोड आसोना हो रोड यूज करताले आनी हिन्यासून नुस्त्या पांटी मान मेन रोडा येताले सगळे फिशरमॅन आहाय ती आनी हांव जाणट्या प्रमाणे फिशरमॅना CRZ लागना आनी ऑफिशियल गॅझेटाचे देखून CRZ आहा की 10 meter एक्सेस खंयची प्रॉपर्टी कोणें घेयल्या आनी ते कितें थिंगा बांदपा सोदताय जाल्यार ऑफिशियल गॅझेटाचे देखून आहा 10 meters एक्सेस ईस्ट सायड ऑफ द प्रॉपर्टी दोचमू आनी त्या प्रमाणे आमकां तो 10 meter रोड मेळ्ळा आनी कितें वायट केलां सगलो मुगे नेबर आहा सगलो नेबर एशे आहा ते सगळे वच जावन CGMांतू आहाय तेय नेबरच सो तेमी बी म्हाका रिक्वेस्ट केल्लें थिंगा उदक वता तिन्यासून सगळे दिंब उदक जाता आनी आमकां उदक वचपाक खंयच्यान वाट ना सो आमकां ती ड्रेनेज मार म्हणून सांगलेली आनी तेका लागून ड्रेनेजीचें रेजोल्युशन घेयलां आनी दोनूय कॉपी PWD दिल्याय आनी दोनूय कॉपी दिन वेन्स MLA को देखून दिल्याय हें काम जाता जाल्यार कर मू पूण तेणें कांय खबर केलें ना मू हांव फॉलो अप करतालो सरपंच तेलटन डिप्युटी सरपंच आहा आमगे बात्तिस्ता हिंगा सगळे आमी सोलान ते आमी सगळीं एकठांय जावन पोतपोतून PWD वयताले कित्याक हो रस्तो आमकां जाय मू लोकां जाय मू आनी हे नुस्तेकार सगळे फिशरमॅना जाय मू कित्याक फिशरमॅन आमगे विलेजी आहाय आनी आमगे वडांकूय आहाय
आनी पयले तुमकां सांगतले थोडे हिंगा नुस्तें मारून ते पाय ते वयतले ते बायलो बी उलयतले तुमकां 40 वर्सां जाली 7 वर्सां जाली काजार जाल्ल्या आनी आमी मात्या हे फोड जोरून येडे वचपाची आनी आज पासून फोड जोरयतायच बसोन ना चलोन जायना म्हणल्यार ती फाटल्यान पडल्या अजून हे रोडान येताली आनी येडे वयताली मोबरा पोंतासून चलोन देखयताली हांव सांगता आनी गो पाय गेलो हे येडे राती 2 वरां 1 वरां 3 वरांचे येन येडे वयल्या वयताले जिलांतल्या जिलीशी हे रस्त्यान वयताले मोबरा पोंतासून रामपोणे आहलोली बोटी आसोन तिनं हांव आहल्या कितू वर्स जाली मुगे पाय मुगे रामपोणकार फिशरमॅन आहलोलो मुगे पाय आनी मुगे पाय सदांच हिने हे आटेन वचपाचो सदांच आनी आमकां सदां सांगतालो आमी सयत भुरगेपणी आमी हिन्या धांवन येतालीं 5 बारा नुस्त्या मारपाक नुस्तें एकठांय करपाक सो रस्तो आहलोलो ही आत हें जावपाची आनी ती आट बंद जाली आनी आतां झील जावन क्लियर केले म्हूण मुगे गोवा तेमी फोंटान मारला आनी तेंक नाका मुगे घोव वयर सोलोलो मुगे भुरग्यांय वयर सोलो तेंक नाका कळना तेंक मुगे घोवा मान उडोवपा दिसोता सारको हितू काम कोत म्हूण लोकां हेल्प कोत म्हूण तेंक नाका हे लोकांक इंचार येना जाल्यार मुगे घोव कितू हेल्प कोत्तो तेंकां हांव थोडें बहुत जाणा जेन्ना रोलंड आमकां कितू हेल्प कोता आनी ही वाट आमगे सारकी आसोना आमकां येवपाक कुस्ता जातालें आनी आमी बायलो हिंगा भात सुकोवपाचें आनी भात थिंगा आर्देन आमी घार व्हरपाचें तो रोड आमकां सारको आसोना तेका लागून हे रोड हांव एश कोन्न जाणा की तेणें केलें तें कितें आमकां केलां आनी आमकां तो हेल्प कोता आनी हें आतां आमी आस पासून ते सांगाता आसतलीं कित्याक तेणें आमकां जायतें केलां आनी आमच्या आकांता टायमार तो हांगा पावला सो इतलें हांव सांगूंक सोदतां की जें तेणें केलां तें आमकां लागून केलां पब्लिका लागून केलां आमगे हांगा गोवापायचे तेंचे नोको म्हळ्यार मुगे घोव सांगत ते भाशेन ते हे रोडान वचपाचें आनी येवपाचें ते येडे येताले ओडपा बी येताले सो तो रोड सारको आसना तेणें केलो म्हणटच आमकांय मेळ्ळो न्हू तो सो हांव उपकारी तेजे आनी हे पड कोण तेजे फाटी लागले न्हू तांकां आमी सारकें ओडकोय नाय म्हळ्यार हें सारकें करप न्हू ताका मारप बी सारकें न्हू तो आमकां पावता आनी तो आमकां सगळें कोता कितें दिवपा तें आमगे काम कोत्ता आमी एकू रिक्वेस्ट तेको घाल जाल्यार तो आमगे कोता ताका लागून आनी आमकां रोड गरजेचो कित्याक आमी भात सुकयता आमी शेतकारां भात सुकयताय भातां वार घेताय हिंगा दिताय आनी मागीर घार वताय सो आमी तेजे उपकारी आमचे सगळें आमी तेका आहा आदार आहा म्हळ्यार अशें करून तेम करप न्हू तितलें हांव सांगता की आमगे सपोर्ट तेका आहा हांव 33 वर्स जालीं रोलनाकूय वळखता आनी फातराडे येता आनी आमी एशी आम भोंवलो मनीस बेस्ते मनीस न्हू दुसरें जोरी तरी डिस्ट्रॅक्शन जातालें तर सकाळसून मेशीन घायलोलें तुम सायन्सा कितें येताय तुम रावताले रोलन एंड डिस्ट्रॉय कोतो कामू चोवपाक आनी मागीर तुम तें डिस्ट्रॉय कोलना तें मेळपाक मागीर तुमी ते जेसीबी हें कोला कोणें कोणाकू मिसगायड करून शिरीपणा हे थोडेशे एक्सिडेंटल MLA जालो आहा हिंगा हे कोविडेचे हे थोडेशे MLA जाचे हेका लागून हांव सगळ्यांक सांगता रोलनाले कंट्रिब्युशन नॉट ओन्ली फॉर फातराडे पूण आखे बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीक सगळो लोक जाणा रोलनाच्यान घरांतूय बसून 2000 वोट एकठांय करून जाताय घरा बसून भोंवन न्हू फकत कदलाचे बसून आनी तो भंय पडलो आहा हे MLA मुडोवपा शिकोन ब्रूथ वयत थिंगा तो MLA सोशल मिडियाचो म्हणटा आय एम एन एड्युकेटेड पर्सन म्हणटा पूण आमगे एक मुडोवपा गोंयकाराले शिकोन ब्रूथ हिंग CGM हिंग कितली फ्लॅट आय 360 फ्लॅट आय तो हें उदक खंयच्या सायडींतल्यान पासार जातलें काल आमी सगळे पुलीस स्टेशनाक गेले ते जाणा हांवें सोशल मिडिया MLA कांय चॅलेंज केल्ली तूं हिंग यो हे लोकां मदें वाड्या लोक हिंग यो आनी तेमको उलय आनी तेमको इन्सर AC रुमा प्रेस कॉन्फरन्स घेयनाका रोलन कित तो हिंग सगळ्यान सांगिल्लें तुमकां रोलन इज नॉट अ सोशल वर्कर कालचो पयरचो वर्स जालीं 15 वर्स मायज जालीं तेगे सोशल वर्कर आनी 15 वर्सां तेगे टर्म चलता पंचायतीचे तेका हिंगा ऑपोजिशन मेळना ती हिंग लोक तेका सारको फुलान सारक न्हेसूय नोताय नॉमिनेशना पयलो तेका विनर डिक्लेअर कोताय असो मनीस रोलन आमकां रोलनाचे कॅरेक्टराचे म्हाका उलोवपा नाका कित्याक वारका गांवांत न्हू
मेलकमान सांगिल्ल्या भाशेन बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्या उपर रोलंड कितो आनी हे जे इश्यू जाला हो इश्यू चड कांय ना रोलंडान पब्लिका गेले एक डिमांडाचे मोकोडे एक रिक्वेस्ट केल्ली वरन जात जाल्यार तो एक चेनी मशीन सोपी कडेन मेळना ते चेनी मशीन आमी हाड एक काम एक साप केला आनी सद्या हे सँड्युनाचे उबराय कोण सँड्युन कातोला ओ सोशल मिडिया MLA एगेन्स्ट गुंडाराज म्हणून गोंय बोर भोंवला आयज तेगले व्हॉलंटियर गुंडागिरी कोताय अरे तुकोडे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पंच एक सरपंच तो करंट पंच तो तेगे बायल एक सरपंच ते मनशाक हात लायपा जात जाल्यार हाल आमचे चले 20 ते सादे जनरल पब्लिका की जातले ही भय आम आदमी पार्टी आनी हेजो MLA घाता कित्याक तो डेस्पेरात जाला वयत थिंगा तो कापोस्ताद हे उतरां उजार कोता हांव तेका सांगो सोदिता कापोस्ताद उतराचे एस्ताद तुवें ब्रेस्ताद कोण उडयला तुक जर तर कापोस्ताद हाडलोली तूं आयज हिंग लोकां मदें उब रावन इन्सारपा लोकां कडेन आमी हिंग उब रावनाय आमच्यो सांगात आ एंटायर फूल सपोर्ट इज विथ रोलंड हांव तेज लागून हिंग येयला आनी कांय चड उलोवपा नाका पूण इट इज अ व्हेरी सॅड डे सारकें एक व्हेरी आम सगळे बेजार जालो आहे की आमगे भावा भाशेन रोलंडाक जो इलेक्टेड पंच एक सरपंच ते हातलेवप म्हळ्यार आमगे एक एकले आम सगळ्यांक हातलेवप जालें आनी अरेस्ट कर म्हणटा तेका अरे तूं रोलंडाक अरेस्ट करू सोद म्हळ्यार तूं केसो दादागिरी तूं गेली अरेस्ट कर म्हणटा आनी हें कर म्हणटा तें कर म्हणटा रातभर तेणें सगळ्या फोन मारले कोणानी हुंयच्या ऑफिसांनी फोन मारनासतो रावलो न्हू सगळ्या फोन मारलाय DGP SP DYSP PI सगळ्याक प्रेशर घालून तेका अरेस्ट करू कितें अरेस्ट करू आनी रोलंडान बेल नॉन बेलय बी अप्लाय केला आमी सगळ्यांक सांगला रोलंडान अरेस्ट केले सगळ्यांक अरेस्ट करप तेणें आमी सगळे तेजे बारा वचपाक रेडी जेली तेका जर तर एक कापोस्ताद उतर जो तो गुणगुणायत सांगत तो हांव आयज एज अ सोशल वर्कर सांगता म्हाका एक आय फील ग्लॅड एंड आय एम हॅपी की मोकडे म्हाका रोलंडा बारा काम करूं मेळटा म्हणून इट्स अ प्राऊड मुमेंट फॉर अ यंग सोशल वर्कर लायक मी टू वर्क विथ अ सिनियर पर्सन लायक रोलंड आनी आमी सोद्दां आहे तेजे बारा रोलंडान केन्नाय हार्ट एक स्टेप घेवप नाका तूं भिनाका रोलंड तुजे बारा हांव आयज चोयन ओडील ते भाशेन यूथ सगळे तुजे बारा आहे आनी आमी सोद्दां आसतले तुजे बारा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर